नमस्कार. आज आम्ही दाबाळेवाडे पार्श्यान हांगासर आसात आनी आमचे मदीं हांगासर हजरात आमचे पंच मेंबर अजित मोरजकर, तशेंच स्वप्नील नायक, तशेंच सुनीता बुगडे. खरेंच बरें दिसता की जे डेव्हलपमेंटाचें काम जे आहा ते आमच्या मतदारसंघात बऱ्यापैकी चालू आहा आनी सगळ्यांचो सपोर्ट म्हणजे पंचायतीचो तसोच स्थानीक लोकांचोय सपोर्ट मेळटा डेव्हलपमेंटा विशीं. आयज दाबाळेवाड्यार जेन्ना पयलेच फावट म्हाका दिसता आमदार जाल्या पण तेंच्यांनी आपयलो तेन्ना तेंच्यांनी समस्या आपली सांगलेली की वयर झरी कडल्यान उदीक सकयल शेतांनी येयना आनी तांकां पीक काडपाक त्रास जाता. त्या प्रमाणे तांकां टेम्पररी प्रोविजन केल्लेलें. आयज खंय तरी आमी फावंडेशन स्टोन घालून परमनंट सोल्युशन तांकां काडपाक हे इशू तेंचो रिजॉल्व केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता टोटल लेंथ आहा ती 350 मिटराची आहा. 16 लाखाचो एस्टिमेट आहा तो आनी हे काम जातात. म्हाका दिसता सगळे 30 फॅमिलीज आहात ह्या वाड्याच्या. 30 फॅमिली जे शेती करतले तांकां हे काम कंप्लीट जाल्या उपरांत तांकां उदकाचो काय प्रॉब्लम आसचो ना. सगळ्या वाडेकारांक मागता तुमी बरी शेती करची आनी तरी आनी कितें तुमकां म्हाजे कडल्यान मदत जाय डेफिनेटली तुमच्या वांगडा. पूण शेती करता आसतना तुमच्या भुरग्यांकूय शिकयात, कित्याक आयज सगळे भुरगे कित्याक जॉब करून एक दुसऱ्या डायरेक्शन वता. म्हणजे आमचे मूळ आमी विसरोंक जायना. शेती करपाक आमी जाता तितलो मदतूय करता प्रत्येक गांवांनी. धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक तसेच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक जे आमच्या मतदारसंघात जे कामां जाय ते प्रायोरिटीचेर आमकां सँक्शन करून दितात. आयज एक आमचो दाबाळेवाडीचो अंता त्या 4 नंबर वॉर्ड हेतून एक त्यांच्या दाबाळेवाडेकर लोकांची खूप समस्या असली की खूप शेतकरी असतात थंयसर. शेतकऱ्यांक खूप गरज आसली त्या पाणयाची आणि ते पाणी परसून मिरसांगो लायत आपले वाली घालीत भाजी घालीत हे सगळे उत्पन्न ते 2 फावटी वर्साक 2 फावटी करतात पावसान आणि गिमान. ते खातीर ताका पाणयाची खूप गरज आसली. ते पाणयाच्या गरजेचो कोणी भाईंकडे ते उलयले आणि त्यांच्याबरोबर भाईन तांकां एक आश्वासन दिले की तुमच्या पाणयाची जी व्यवस्था शेता खातीर ती आपण करून दितले म्हणून आज ते तो फावंडेशन स्टोन जाल्लो आसा. एक 200-300 स्क्वेअर मिटर ती लांब आसा. ती वयरतून घर आहा तेंची एक पारंपारीक. ते धरीचे उदीक ते हाडून तांकां एक शेती करपाक त्यांनी बरो प्रयत्न केल्लो आसा. आणि ह्या शेतकऱ्यांचे आमच्या गांवांत पार्सेगांवान खूप शेतकरी असतात. त्या शेतकऱ्यांचे प्रत्येक समस्या ते भाईन प्रत्येक फावटी तांकां हेल्पय केल्ली आहा, मदतय केल्ली आहा. गेल्या फावटी थोड्यांक बी दिल्ले आहा आणि शेतां उपतल्यांक तांकां खूप सहकार्य करीत आसता. ते खातीर भाईचे हांव थँक्यू म्हणटा आणि तुम्ही सगळे हांगासर जमल्या बद्दल तुमचे देव बरें करूं.